दक्षिणेतल्या एका भाजपाच्या आमदारान हाऊसिंग प्रकल्पा खातीर 10 लाख रुपयांची लाच मागिल्ल्याचो आरोप भाजपाचो फुडारी सावियो रॉड्रिगीसान केल्लो. ताणें सोशल मिडियाचेर पोस्टूय घातिल्लो. हे विशीं मंत्री माविनाक विचारल्यार तो सांगता हो फकत आरोप. तरीकय ही गजाल आपणे पक्षाच्या वरिश्ठांच्या कानार घाल्या. पळयात सावियो रॉड्रिगीसान केल्लो पोस्ट आनी ताचेर मंत्री माविनाची जाप. Whatever is there, the party higher ups are looking into it. That much I know. पार्टी म्हणजे आता हांवें वयर गेले तेन्ना सांगलें तुमी म्हाका असो प्रश्न विचारलो मातशें पळया म्हणजे डोंट वरी हे आरोप केलो म्हण इट इज स्वत म्हण अशें आसना न्हू. क्लू येतलो म्हणटा कोणा कडेन उलयले तुमी आतां वयर? दॅट हांवें केलो. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामूक विचारल्यार सावियो भाजपाचे खंयचेच कमिटीचेर ना म्हणून तांणी सांगलें. पूण सावियोन केल्ल्या आरोपांचेर मात तो कितेंच उलयलो ना. ना तसो हें ना. तो मेंबर आसत घडये पण तो खंयच्याच पदाचेर आनी खंयच्याच हाजेर ना. कारण ज्या दिसाच्यान 18 तारखेच्यान ज्या दिसाच्यान जानेवारीच्यान हांवें पदभार सांबाळ्ळो त्या दिवसा पासून जांकां आमी ऑफिशियली नियुक्त केल्लो आसा तेच आमचे मेंबर आसात. त्या दिसाच्यान बाकी सगळीं अशी. एक सत्ताधारी आमदार आपल्याच पक्षातल्या पदाधिकाऱ्याकडल्यान पयशे घेवं शकता जाल्यार सर्वसामान्य लोकांचे कितें काय म्हणून सावियो रॉड्रिगीस विचारता. ऐकात ताचें म्हणणें. The office bearer, who was at a particular position at that point of time in the ruling party, wanted a certain clearance for a housing project. He went to the MLA. The MLA told him that if you need the clearance, you would have to pay 10 lakhs. And when asked why, he said, I have to take care of the minister as well. The office bearer complied to that demand at that point of time. A few weeks later, the same office bearer rises up to a very powerful position within the party itself. When he gets the opportunity to ask the minister why he asked for 10 lakhs, according to the MLA, the minister says, I never asked for 10 lakhs. So the concerned office bearer said, no, that's incorrect. This is what happened. So they called the MLA. When they called the MLA had nothing to say and the minister denied the entire thing. Therefore, the MLA had to return back the money to the office bearer who now is in a senior position as an office bearer. Is if this could happen to an office bearer, a senior office bearer in the ruling party in Goa, then what do you think is the condition of the common man in Goa? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.